आणि अनिशा वळवयकर, SP लोबो आणि अविता लोबो. आयचे आमचे टॉपिक जावन आसा ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्विसेस एंड वेबसायट्स. सो आमचे गोंयांतली सिट्युएशन आमकां सगळें खबर आहा. चडशे क्रायम्स इन्क्रीज जायत आहा आनी इवन इलिगल ड्रग ट्रेड हे सगळे चालूच आहा. रेप्स, मर्डर्स आनी इवन प्रॉस्टिट्यूशन एकदम वाडत आसा. सो हे कारण जावन आसा आनी स्पेशली ह्युमन ट्रॅफिकींग आनी हितून फ्लॅश ट्रेड, बायलांक फ्लॅश ट्रेडाक ट्रान्सपोर्ट करता म्हणजे देशा भायले स्टेट्सीनी जावं इंटरनॅशनली. सो हाजेर कांयच हें जावंक ना. म्हणल्यार ट्युरिस्ट सुद्दां येता ते आमगेले, ते म्हणटा तांकां दाखयता की ते भायलांचे एडवर्टायजराचेर दाखयता की गोवा इज फॉर फन एंड प्लेजर. सो तांकां भुलून हे भाशेन नागजाली एडवर्टिजमेंट्स, पब्लिसिटी, नेगेटीव पब्लिसिटी करून बायलांचेर ते तेंचे मान रेस्पेद उबोवन तांकां भुलोवन गोंयांत धाडटा. सो आनी जायते फावटी आमकां न्यूजपेपराचेर जावं मिडियान आमकां जायत्यो रेड्स घातल्यो जावं मसाज पार्लर्स. आतां हे मसाज पार्लर्सां मसाज जायना, तितूंतल्यान आनी कितें जाता. सो असली फ्लॅश ट्रेड चालू आसता जावं डान्स क्लब्स, मागीर हातूंत सगळें हें चालू आहा. सो जायते फावटी गव्हर्मेंटाचें एक्शन फेल जाता. जायते फावटी तांकां धरतात पूण तेंचेर कांयच एक्शन जायना. लिगल हें जायना, तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय, स्ट्रिक्ट लिगल एक्शन जायना. सो ही एक आय वॉच जाल्ली आसा. आमचो RGP MLA गिरीश बोरकारान हे जायते फावटी रेज केला, इशू हायलायट केला इवन लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आनी आमचे विमन्स विंगाक बी हे प्रॉब्लम जायते फावटी आमी थ्रू व्हिडिओज एंड इवन प्रेस कॉन्फरन्स आमी हायलायट केल्ले. सो आनी टुरिजम मिनिस्टर मिस्टर रमण खंवटे म्हणटा की आपण टुरिजम इंडस्ट्री रिजनरेट करतलो. सो तो टुरिजम इंडस्ट्री रिजनरेट करचे आदी ताणें पयलें हे अप्रूव्ड करपाक जाय. हे पळय इलिगॅलिटीज चलता जावं त्यो फ्रेश ट्रेड आनी त्यो फ्रेश ट्रेड थ्रू वेबसायट्स, ऑनलायन वेबसायट्स एंड एस्कॉर्ट सर्विसीस ते वरवीं ते चलता, ते वरवीं ते आमच्या गोंयांत येता. सो ह्यो पयलीं बंद करपाक जाय. सो आमची गोवा एक इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. सो हे बंद जातलें जाल्यार ताणें पयलीं हें काडून अप्रूव्ड करपाक जाय ही इलिगॅलिटीज. मागीर जायते फावटी दवरता असली इलिगॅलिटीज जावं स्पाज बी आनी ते मागीर लोकल ऑथॉरिटीज अशें म्हणटा की आमी ते बंद केले. ते स्पा इलिगल वेबसायट चलताल्यो, इलिगल प्रॉस्टिट्यूशन चलताले, त्यो शटडावन केल्या. क्लब्स जावं डान्स क्लब्स वो पार्लर्स, मसाज पार्लर्स ते बंद केल्या. पूण ते 2 महिने ते 3 महिने बंद दिसता. आनी एक पाट परत असो पळयल्यार त्यो आनी परतून ते ट्रेड स्टार्ट जाता. सो हांवें मागीर लोकल बॉडी जावं पंचायत बॉडी ते सांगता की आमी ते बंद केला, पूण ते आयकना. ते म्हणटा ते एक फावटी लायसन्स पास ऑन जाता. सो हे आनी जायते फावटी इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्स थोड्यांनी म्हणलेलें आहा की आमी अनवॉन्टेड एलिमेंट्स आसता म्हूण. बिझी रोड्स आर स्पेशली रोड्स जंक्शन आसा थंय आनी रेजिडेन्शियल एरियाज हे एरियांनी हे अनवॉन्टेड एलिमेंट्स दिश्टी पडटा. जाल्यार हे एलिमेंट दिश्टी पडटा अनवॉन्टेड एलिमेंट्स, जाल्यार तेंचेर एक्शन कित्याक ना? जायते लोक पब्लीक कंप्लेन करता. तांकां बी जाय हे न्यूसन्स थिंगाचे वाटावलेले, तांकां बरें पिसफूल रावपाक जाय. सो हेजेर कित्याक एक्शन जायना? लिगल एक्शन कित्याक जायना? जायते फावटी दिश्टी पडटा की जेन्ना पब्लीक कंप्लेन करता जाल्यार पुलीस वॅन येता, पेट्रोलिंगा येता कंप्लेनाचेर आनी ते कितें करता, दिश्टी पडटा जायते फावटी थ्रू मिडिया एंड ऑल आमी पळयलां की ते पीडीत आसा, जो काल्प्रीट आसा ताका सेफ्टी दिता, ताका प्रोटेक्शन
जाल्यार एक ती बाय जावं चेडूं ते थंय आसा तेका पयलीं व्हरोन तेका सेफ जाल्यार पावोवपाचें काय ना. आनी कित्याक घडटा जाय बी म्हाका दिसता ते लेडी कॉन्स्टेबल त्यांचे बराबर येवपाक जाय आसलो, येवपाक जाय आसली ती येयना. आनी हेकाच म्हाका विचारपाक दिसता पिंक फोर्स खंय आसा काय. जेन्ना एक कल्प्रिटाक प्रोटेक्शन दिता पूण सेफ्टी ना त्या विक्टिमाक जाल्यार हे सारकें आसा. सो हे आमी विचार करपाचे. मागीर दुसरें जाता की आमी गोंयकारां आमचो कल्चर न्ही, आमचो कल्चर एकदम पीस लावींग डिग्निफायड कल्चर. आमी आमच्यो चेडवांक बायलो बरे रेस्पेक्टान रावपाची. सो तेंचो रेस्पेक्ट एक वयल्या सारको जाता. सो हे अशें जावपाचें ना, जावपाक शिरीपण ना. सो हेका लागून आमी केला की हे एस्कॉर्ट सर्विसीस एंड वेबसायट्स ज्यो इल्लीगल आसा ते बॅन करच्यो म्हणून एक बेगीन बॅन करच्यो आनी हे करचें म्हणजे बेगीन ते बॅन करून ते तेमी एक्शन घेवचें गव्हर्मेंटान. म्हजें नांव मनीषा वळवयकर, प्युरा कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान सेक्रेटरी आसा. आयज गोंयांत खुबशीं पर्यटन स्थळां आसा, पण आयज आमकां कितें दिसून येता दर्यादेगेर ज्यो हें आसा म्हणजे बिचीस म्हणजे कलंगूट, बागा, मिरामार थंय आमकां अशें एस्कॉर्ट सर्वीस आमकां दिश्टी पडटा. सो आमी ते बंद करपाक जाय आनी अशें तांकां हेर राज्यांतलेच आनी बाकीचे म्हणजे देशांतले आसा पळय बाकीचे देश थंयच्या बायलांक सुद्दां हांगा हाडून ते हे वेवसाय चलयता. ते आमकां म्हणजे तांकां बायलांक फुसलयता की गोंयांत जॉब्स दितले आनी वर्क फ्रॉम होम अशें हें काडून तांकां फुसलयता आनी तांकां हांगा हाडटात आनी ह्या जाळ्यान तांकां फसयतात. ते मागीर हांगारूच उरता, तांकां मागीर धमकी दिता आनी तांकां परतून घरा कडेन वचपाकूय मेळना. अशे खुबशे केसीस जाल्ले आसात. पुलिसांनी सुद्दां तांकां थोड्यांक तितूंतल्यान भायर काडलेले आसा आनी भायर काडलेले आसा तितूंतल्यान अल्पवयीन भुरगीं बायलां बीन आसता पळय त्योय शामील मेळिल्ल्यो आसलेल्यो तांकां. सो आमचो हांव म्हणपाक सोदता की आमची बायलां अशी हें न्ही, कित्याक सांग ती आमचेर बायलांचेर खूब मनस्थिती हें जाता आमची सामकी. ते आमकां गोंयच्या बायलांक दुसरे नदरेंतल्यान हें दिश्टी पडटा. सो हांव इतलें मागता की हे एस्कॉर्ट सर्वीस बीन कितें आसा पळय ते बंद जावचें आनी तेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची. जशें आमच्या आमदारान विरेश परकारान सांगलेलें आसा की तांकांय लडकी चाहिए अशें विचारलेलें आसा. सो हे तर आमदाराक विचारता तर बाकीचे आमी आसा तांकांय विचारपाक शकता आनी अशें जावपाक जायना. कित्याक हे बायलांचे आमच्या बायलांचेर येता, हे गोंयची बायलां एवेलेबल आसता अशें दाखयता. आनी हेजेर आमचो गोवा ट्युरिजम मिनिस्टर आसा तेजे तो कांयच हें करिना. फुडारपण घेता तेन्ना जबाबदारी घेवपाक जाय, बंद करपाच्यो कितें चल्ला वायट चल्ला जाल्यार तेजी आडोवपाक जाय. पूण तो कांयच ना, तो फक्त निमीत दिवन ओगी बसता. आमचे गोंय सोबीत सुंदर शांतिकायेचे नोकेर उदेंतीचे तीन देयामातीचे. सो आती हो क्या, चलती हो क्या, लडकी चाहिए हो आमचं कल्चर न्ही. गोंयांत येवपाचें आमचे रीच कल्चरल एंड हिस्टॉरिकल हेरिटेज पळोवपाक, हेंच पळोवपाक म्हणून आमी हें बंद जावपाक जाय. बेगीन ही बॅन जावपाक जाय. वेबसायट्स ज्यो इलिगल चलता म्हणून आमी SP नॉर्थ गोवा पर्वरी बार्देस थिंगा आमी एक लेटर केला कंप्लेन रिगार्डिंग ऑनलायन एस्कॉर्ट सर्विसीस एंड वेबसायट्स ऑपरेटिंग इन गोवा. सो आमची 3 मागणी आहा ती म्हणल्यार आयडेंटिफाय एंड ब्लॉक such websites, trace and apprehend those involved in operating or promoting such services, ensure stricter monitoring of digital platforms for illegal content. So हे आमचे असा डिमांड्स आणि आम्ही
हेराय कडेन आमी लेटरां दितले पूण हें आमचें फर्स्ट लेटर गेलां सो आमी मागता जाता ते बेगीन असले इल्लीगल एस्कॉर्ट सर्विसीस जावं थ्रू इवन वेबसायट्स बेगीन बेगीन बंद जावपाच्यो बॅन जावपाच्यो हेंच आमचें मागणी थँक्यू. तुमकां दिसता की सरकार खंय तरी उणें पडलां म्हणून ह्या बाबतीन जेन्ना तुमी म्हणटा पळय वेबसायटीचेर हें जाता प्रमोट जाता जाल्यार सरकार खंय तरी उणो पडला काय दिसता. ऑफकोर्स आनी स्पेशली ह्यो वेबसायटीचेर न्हू गोवन्स गर्ल्स म्हणटा डेटिंग गोवन गर्ल्स ही स्पेसिफाय जाता वेबसायटीर सो ते गोवन्स गर्ल्स दे आर जेम इन द स्टेट दे आर डावन टू अर्थ दे आर ब्युटिफूल गोवन्स आं सो हे वायट न्हू दिसता आमकां वायटूच कित्याक आमकां फील जाता आमचे लोकल्स गोंया लोकल्सांचे घर ते सो हे लोकल्सांक हे भाशेन सेव करप तांचे ट्रेड करप एक वायट देखून आमी मागता बेगीनचे बेगीन हे एस्कॉर्ट सर्विसीस बंद जावपाचे असल्यो वेबसायट्स ज्यो आमचे गोवन गर्ल्स जावं विमन वायट नदरेन दाखयता पब्लिसिटी नेगेटीव पब्लिसिटी दाखयता ती बंद जावपाची. एक फाटल्याच दिसांनी मायकल म्हणून एक उल्लेख केलो की तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन थोडे लेनींनी त्यो बायलो उबे रावता म्हणून तेज्या बाबतींत तुमचें कितें? हय म्हणल्यार तो आपण हेल्पलेस म्हण दाखयत जालना अशें दिसना तुमकां म्हणल्यार तो एडमीट करता अनवॉन्टेड एलिमेंट्स म्हणटा न्ही सो ती अनवॉन्टेड एलिमेंट्स तुका दिसता जावं लेनिनी जावं रेजिडेन्शियल एरिया पीस लावींग पीपल गोवन्स पीस लावींग पीपल ती फॉर आपण कंप्लेन करतलीच सो जेन्ना कंप्लेन करता तो कंप्लेन जाणा लोकल बॉडी जाणा जाल्यार अनवॉन्टेड एलिमेंट्स कित्याक दवरपाक जाय पीस लावींग सोसायटीन. पणजेन अशें काय घडामोडी जाता अशें आमी आयकलां कसिनो रस्त्यार तुमच्या कानार बीन अशी गजाली पडल्यात पणजे येस कसिनो तेंचे रूम बी तुमच्या आसा कानार बीन अशें गजाली हय पडल्यात हय येयल्या जायते कंप्लेन्स येयल्या आमकां गोवन गर्ल्सा पासून येयल्या तेंका अशें करून घडोवन व्हरपाचें म्हळ्यार थ्रू फ्रेंडशीप अननोइंगली ते खेळपा वयता खेळपा अशें कजिनो म्हळ्यार एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी नो वॉट इज कजिनो बट देन आय नो वन लेडी हू टोल्ड मी दॅट शी तेका वयले तेंचे कोण सोयरी बायली आनी तुमी ते म्हळ्यार थंय रुम्स आसात सो ते मागीर ते मुखार मुखार येता सांगलें की कजिनो रुमांत तुमी कितें काम दिता सो हे म्हाका एक लेडीन सांगलें. सो पणजेन प्रोस्टिट्यूशन पावलां अशें म्हणूं शकता आमी. या डेफिनेटली तर तुमकां कितें दिसता हेका आतां हें करतलो जाल्यार बंद करतले जाल्यार समज तर तुमी म्हणटा पळय ओन्ली इट इज नॉट ओन्ली अबावट वेबसायट्स इवन आमी पळयता की ओन्ली स्वात स्पा थंयसर अशें जाता तर बंद करपाक कितें करपाक दिसता? सो द लोकल बॉडीजान एक्शन घेवपाक जाय न्ही जाता तितले पयलीं तेंगे लायसन्स काडपाक जाय आनी लायसन्स काडलें की ना स्वताच काड म्हणजे ते पर्मनंटली काडपाक जाय आनी तेजेर एक ट्रॅक दवरपाक जाय लोकल बॉडीजाचे ट्रॅक आसपाकूच जाय तेंचे ट्रॅक नाजाल्यार मागीर कशें तुमी जातलें सायबरान एक कंप्लेन कित्याक दिवंक ना? तेच हे सायबरान दिता आमी सद्या आमी फक्त हिंगा केला कॉपी सो ओन्ली इमिडिएट एसपी सायबरान तुमी ऑलरेडी दिल्या कंप्लेन ना दितली आमी केले आसत कॉपी एसपी केली केन्ना मेळटलो एसपी दिली ऑलरेडी दिल्या हय. तुमचो आमदार बाय ह्या विशयाच्या बाबतीन ह्या एसेंब्लीक स्टार्ट जावपाच्या जुलयान तर ह्या बाबतीन एसेंब्लीन उलयतलो हय क्रायम्स अगेन्स्ट विमन पूण तुमचें येना पर्टिक्युलर रिगार्डींग टू दॅट एस्कॉर्ट सर्विसीस. या डेफिनेटली तो पयले उलयत येयलो न्ही तें काडलें तें तेका जालो न्ही लडकी चाये तेका जालां तेच्या पयलीं जाय पाट काडला न्ही टॉपीक काडला हायलायट केला पळया कशें आमी काडपाक जाय सो गोंयची बायलां अनसेफ आहाय म्हणूं शकता. डेफिनेटली आन्सी हांव सांगता न्ही डेटींग एप्स ते गोवन विमन म्हणून तुमी जाल्यार धाडटा गोवन विमन ब्युटिफूल आनी कितें जेम इन द स्टेट Goa is a gem, not the women who can be sold for trade. Bad, it is bad, definitely bad. Why Goan women? Why Goan girls in the dating apps also? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.